दोनापावलाच्या दर्यात अडकून पडिल्ले नुशी नलिनी बोटीतलो नाफ्ता शिफ्ट करपाचें काम फुडें धुकल्लां। ह्या कामा खातीर 2 कंपन्यांनी फुडाकार घेतला, पूण हें काम दोना भितरले खंयचे कंपनीक दिवचें हे विशीं एमपीटीन अजून निर्णय घेवंक ना। ह्या कामाचेर लक्ष दवरपा खातीर शिपिंगाचे डीजीन 5 वांगड्यांची समिती नेमल्या। डीजी शिपिंग आनी एमपीटीन ऑपरेशना विशीं निर्णय घेवप गरजेचें आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान ह्या आदी स्पश्ट केलां। पळयात तो कितें म्हणटा तो। Till now we have not finalized, but it is now the DG Shipping and the Government of India, they have taken over it to do that shifting of the naphtha from the dead Nalini to that. We are monitoring it, we are observing it. They have formed the committee, the 5 people. And CS is in that committee. 3 members of the DG Shipping is there. Also the chairman of the MPT, he is also in there. आम्ही at present जे आसा पळय न्ही MPT म्हटला रिस्पॉन्सिबिलिटी, कारण ते MPT शेवटी थंयसर हाडल्या ती म्हणून MPT and DG Shipping wants to take care. आता प्रोसेस कितले लांब जातलो? कदाचित जर फायनलायज जालो, आता फक्त ते नवीन टॅक्टिक्स कितें वापरता ते पळोवपाक जाय। आता रिस्क कितें आसा तर फक्त आमकां ते शिपीचो ना, शिप सहज काडूं येता ते नाफ्टा काडप होच भितरलो एक प्रॉब्लेम जावन आसा। तो कसो ना कसो काडप हाजेरूच वेगवेगळ्या टॅक्निक्स कितें वापरप हें चल्लां। टील नाव दॅट नॉट फायनलायज डॅट, म्हणजे काल राती सुद्दां उलयतालो की फायनलायज जावंक ना, पण आज फाल्यां पर्यंत फायनलायज जातलो। ह्या कामा विशीं सरकाराची कितें जबाबदारी? मुख्यमंत्री म्हणटा आमी आमचें काम केलां। ऑलमोस्ट सगळी प्रिकॉशन्स आमी घेतल्या। तांकां आरोप करपाक खूब सोंपें आसता, जेन्ना डिजास्टर येता हो सांगून येना आनी तो डिजास्टर आमी हाडूंक ना म्हणटा तसो। ताजी जी प्रिकॉशन्स घेतल्या थंयसर जी बूम बॅरिंग घालपाक जाय ताज्या भोंवती ती बूम बॅरिंग घेतल्या, सकल पंप्स थंयसर दवरलेलो आसा। मायनर कितें जाल्यार ऑलमोस्ट आमचे सायडींतल्यान 100% प्रिकॉशन्स वी हॅव टेकन। पणजेच्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकार आनी व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख।